आपल्या कर्तुबाच्या ताकेर मुख्यमंत्री पद सक्षमपणान सांबाळपी तशेंच तरणाट्यांचो बुलंद आवाज सामाजीक वावरांत जीव तोडून काम करपी आनी गोंयच्या युवा पिळगेक उर्बा दिवपी गोंयचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आपल्या पिरायेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्सांत पदार्पण करता आनी योगायोगान आयज लयराई देवीची जात्रा आशिल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान आपल्या वाडदिसाची सुरवात लयराई देवीचे दर्शन घेवन केली। स्वयंपूर्ण गोंयच्या उदरगती खातीर तांणी केल्लो वावर मोलादीक आसाच, पूण तांणी घेतिल्ली कितलीशींच धोरणां मागीर ती शिक्षणीक वा साधन सुविधांची उदरगत गोंयांक शेतकी मळार घटमूट करपाक वा प्रशासनाक लोकां मेरेन सक्षमपणान पावोवपाच्या हेतान तांणी केल्लें काम म्हत्वाचें आसा। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या भांगरा महोत्सवी जल्मदिसा निमतान भारतीय जनता युवा मोर्चा वतीन 4 गरीब फॅमिलींक घरां बांदून दितले। ह्या संकल्पने खाला आवय बापूय नाशिल्ल्या दिवचलच्या मांद्रेकार वाड्यावयल्या 2 भुरग्यांक घर मेळटले। सोमारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी ह्या घराची बुन्याद घाली। ह्या वेळार आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, भारतीय जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्ष समीर मांद्रेकर आनी हेर हाजीर आशिल्ले। मुख्यमंत्र्याच्या जल्मदिसा निमतान आल्तींच्या फायन आर्ट्स कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांनी मिरामार दर्यादेगेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे भव्य रेव शेल्प फकत 2 दिसां भितर तयार केला। ह्या महाविद्यालयाच्या शिल्पकला विभागाचे शिक्षक राजेंद्र मार्दोळकर हांच्या फुडारपणा खाला 10 विद्यार्थ्यांनी हे रेवेचे शिल्प तयार करून जल्मदिसा निमतान तांकां ही आगळी भेट दिली। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या वाडदिसा निमतान कुडचडेच्या गोकुळदास फडते या हॉटेलकारान आयच्या दिसा गिरायकांक तांच्या हॉटेलांतल्या खाणाच्या जिन्नसाचेर 50 रुपया डिस्काउंट दवरून एका आगळ्या वेगळ्या तरेन मुख्यमंत्र्याक जल्मदिसाची परबी भेटयल्या। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बरें काम करता, ताका लागून आपणे आयज हो डिस्काउंट दिवपाचें थारायला अशें गोकुळदास म्हणटा। इतले मजगती तांच्या ह्या उपक्रमावेल्यान सध्या तो कुडचडकारां मदीं उमळशिकेचो विशय थारला। सोमारा सकाळी पर्वरी ते पणजे येरादारीची कोयणी जाल्ल्यान लोक वरांची वरां येरादारीक आडकून उरले। पयलीं अटल सेतू बंद आशिल्ल्यान येरादारीची कोयणी जाताली, पूण आतां पूल येरादारी खातीर उक्तो आसून लेगीत येरादारीची कोयणी जातना दिश्टी पडटा। ह्या कारणान कामाक वचपी लोकांक कामार पावपाक उशीर जाता आनी हेर कामां खातीर भायर सरिल्ल्या लोकांची गैरसोय जाता।
फुडल्या म्हयन्यात जावपी खनिज लिलावाची तिसरी फेरी राज्य सरकारान दक्षिण गोंयांतल्या 7 खणींचे ब्लॉक्स निश्चित केल्यात। तातूंत कुडचडे, सावर्डे, सांगे आनी केपें ह्या भागांतले खण वेवसायिकांक ताचो फायदो जातलो। ह्या खातीर खनिज वेवसायिकां मदीं खोशेचे ल्हार पातळ्ळा, जाल्यार पर्यावरण मोगी खातीर हो चिंतेचो विशय थारला। तेरा वर्सांनी ह्या खेपे शिरगांवची श्री देवी लयराई देवीची जात्रा आनी म्हापसा मिलाग्रेस सायबिणीचे फेस्त हे दोनूय उत्सव आयज भक्तिभावान मनयतात। मिलाग्रेस सायबीण आनी लयराई देवी हे दोगूय भयणी आनी शिरगांव देवस्थानांतल्यान मिलाग्रेस सायबिणीक तेल दिवपाची आनी म्हापसा हांगाच्या सेंट जेरोम इगर्जेंतल्यान लयराई देवीक मोगरेची फुलां दिवपाची परंपरा आसा। इस्टराच्या उपरांत तिसऱ्या सोमारा मिलाग्रेसाचे फेस्त मनयतात आनी ह्यान पयलीं हे दोन उत्सव निमाणे 1970 ह्या वर्सा आनी 2010 ह्या वर्सा एकाच दिसा मनयल्ले। बेकायदेशीर बांदकामां कोयर वेवस्थापन करपाक आयिल्ले अपयश तशेंच पर्यटन वेवसायांतले टाउट्साच्या विशया वयल्यान आयतारा कानोळेची ग्रामसभा बरीच तापली। कानोळेची उदरगत करतना सैमाक काबार करून ती करची न्हय, आमकां शाश्वत उदरगत जाय। ताका लागून पंचायतीन खंयच्याच प्रकल्पाक मान्यताय दितना ताचे विशीं ग्रामसभेत चर्चा करची आनी उपरांतूच अशा थारावांक मंजुरी दिवची अशी मागणी कानोळकारांनी ह्या वेळार केल्या। मडगांव शारांत येरादारी खातीर शिस्त ना। थंयचे लोक रस्त्याच्या दोनूय वटेन गाडयो कशाय कशो पार्क करतात। अशो बेशिस्त गाडयो पार्क करप्यांचेर येरादारी पुलीस कसलीच कारवाय करिना, फकत हेल्मेट घालिना तांकां दंड दितात अशी कागाळ थळावे करतात। पिआयन मडगांव शारांत एक फेरो मारून पळोवचो आनी बेशिस्त गाडयो पार्क करप्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी थळावो नागरीक दिनेश काकोडकारान केल्या। ठाणे वाठारांत सुमार 3.50 लाख रुपया खर्च करून वाळपय ठाणे रस्त्याचे काम पुराय जाले। फाटली कितलीशीच वर्सां रस्तो दुरुस्त करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केली। पर्येचे आमदार देविया राणे तशेंच वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणे तशेंच पंचायतीन ह्या रस्त्याची दखल घेवन एकूण 3 म्हयन्यां भितर काम पुराय केल्ल्यान थळाव्यांनी उपकार मानले।
हरमल केरी दर्यांत 4 तरणाटी बुडपाची घडणूक घडली। या दुर्दैवी घडणुकेत दोगा जाणांक बुडून मरण आयले, तर उरिल्ल्या दोगांचो सोद राती सावन चालू आसा। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या जन्मदिसा निमतान भाजपा आमदारांनी आपल्या मतदारसंघात वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजित केल्ल्यो। हे दिसा निमतान मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर हांणी मुरगांव वाठारांतल्या 12 नितळसाण कर्मचाऱ्यांचो भोवमान केलो। उपरांत 70 विद्यार्थ्यांक बुक्स आनी युनिफॉर्म्स वांटप केले, जाल्यार बायलां खातीर केक करपाची सर्त आयोजीत केल्ली। पावसा पयलीं गाळ उस्तून घेवपाचें काम करपाक मडगांव पालिकेचो अध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान नगरसेवकाक सांगला। 3 वॉर्ड मेळून 1 वॉर्ड केला। मडगांवच्या 25 वॉर्डात पावसा पयलीं गाळ उस्तुपाचें काम पुराय जातलेंच। तशेंच पयले फावट मडगांव पालिकेन पुराय पावसाळ्यांत आपत्ती वेवस्थापन सांबाळपाक 10 ते 15 लोकांचो पंगड तयार केला। पावसाळ्यांत झाडां मोडून पडटात, उदक तुंबता अशी जेन्ना स्थिती निर्माण जातली तेन्ना नगरसेवकांनी ह्या कामगारांचो आदार घेवन आपत्ती वेवस्थापन सांबाळचें, जेणे करून उजो पालोवपी दळाच्याय जवानांचो भार कमी जातलो। केप्यां बोरसे शोबदुले वाठारांत सुमार 3.50 लाख रुपया खर्च करून रस्तो हॉट मिक्सिंग करपाच्या कामाक सुरवात जाल्या। हे कामाचो शुभारंभ थळावो आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी केले। उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां जल्मदिसाची परबीं भेटयली। हे वेळार आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। मुनांगवाडा मोर्जे फाटले 15 ते 20 दीस जाले उदकाचो उणाव आशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी पंप ऑपरेटराक घेराव घालो। पीडब्ल्यूडीच्या जेईक फोन केल्यार फोन उखलना। आमदाराकूय कांयच पडून गेल्लें ना। बाकीच्या हॉटेलांनी सगळे कडेन उदक पावता, पूण आमकांच उदक कित्याक पावना अशें विचारल्यार हाका विचारा आनी ताका विचारा करून कामचोरपणां करतात। कॉन्ट्रॅक्टराचो तर पत्तोच ना। आमचो उदकाचो प्रस्न सुटावो करतलो तरी कोण हो प्रस्न सध्या ह्या लोकांक पडला।
सावर्डे मतदारसंघातल्या खामामळ वाठारांतले देवी लयराईचे भक्त धोंड परत पाळटात. फाटल्या वर्सा ह्या धोंडाची संख्या 4 आशिल्ली ती अंदू वाडून 11 जाल्या. तशेंच दर वर्सा प्रमाण ह्याय वर्सा गांवकारां खातीर महानिवेद्याचें आयोजन केल्लें. परंपरे प्रमाण ह्या सुवाळ्याच्या मुखेल सोयऱ्याचो सत्कार करतात. अंदू मारीबागाचे पंचायत वांगडी संजय नायक हांकां मुखेल सोयऱ्याचो मान दिवन ताचो सत्कार धोंडांनी ह्या सुवाळ्यात केलो. दूधसागर न्हंयत व्हडा प्रमाणात गाळ तुंबून उरता. तशेंच हे न्हंयचें उदक माड्डोळे शिगांव गांवांत भितर सरून बांदाऱ्यान मोठ्या प्रमाणात गाळ सांचून उरता. ताका लागून पावसाच्या दिसांनी लोकांच्या घरांनी उदक भरता अशी माहिती पंच वांगडी प्रसाद गांवकारान दिल्या. ह्या बांदाऱ्याची नव्या तंत्रगिन्यानाचो वापर करून दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्या सरकारा कडेन केल्या. पणजी उद्योग भवनाचो गाडी पार्क करपाचो वाठार साबार सरकारी खात्यांच्या 15 वर्सां मायज जाल्ल्या आनी बिनकामाच्या गाडयांचो राबितो जाला. हांगासर वेगवेगळ्या सरकारी खात्याचो सुमार 6 चारचाकी गाडयो कितल्योश्योच तेंप धुल्लखायत पडल्यात. ह्यो गाडयो पावस वत लागून लागून कळमेल्यात आनी उंदीर आनी दुयेंसां पातळावपी जनावरांचे घर जाल्यात. हांगासर वाडिल्ल्या जळारांनी डेंगू मलेरिया सारकी दुयेंसां पातळपाची शक्यताय आसा. संबंधीत खात्यांनी ह्यो गाडयो पावसा पयलीं स्क्रॅपात दिवच्यो अशी मागणी लोकांनी केल्या. पणजे मळावयल्या रुआ दी ओरेम सिवरेजीचे उदक आयिल्ल्या कारणान तो बरोच दूषित जाला. सिवरेज कार्यालयाचे लक्ष नाशिल्ल्यान हो प्रकार दिसान दीस वाडत आसा. ह्या वाठारांतल्यान वतना नाक दाबून वचचें पडटा. तशेंच दूषित उदकांतलें नुस्तें कांय जाण पोयचें नुस्तें म्हणून विकूंक व्हरतात. ताका लागून लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम लेगीत जावपाक शकता अशें पणजी महापालिकेचे आदले नगरसेवक शुभम चोडणकर हांणी म्हणलां. हो प्रस्न पावसा पयलीं सुटावो करचो अशी मागणी चोडणकरान केल्या. युवा मोर्चा शिरोडा पंगडान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या 50व्या जन्मदिसा निमतान शाळांच्या विद्यार्थ्यांक पुस्तकां वाटली. हेर वाठारांत झाडांची रोपां वाटली. तशेंच शिरोडा गांवांतल्या वानरमारी वाड्यार गोड खाणां वाटून तांणी मुख्यमंत्र्याक जन्मदिसाची परबीं भेटयली.
सांतांद्रे मतदारसंघात आपणे जी कामां एका वर्सात केल्यात ती फाटल्या 20 वर्सात आदलो आमदार फ्रांसिस सिल्वराक काय करपाक जावंक ना। ताका लागून तो आतां जावपी उदरगतीची कामां आडयता असो आरोप सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हांणी केला। आजोशी वाठारांतल्या खाजन बांदाक फाटले 10 दीस जाले खावटे पडल्यात। ताका लागून पुराय खाजन शेतांनी उदक भरून शेतां बुडल्यात। उदकाची पातळी इतली चड आसा ती आतां हे बांदाचें उदक गांवांत येवन लोकांच्या घरांत वचपाची शक्यताय आसा। बांदाक खावटे पडून 10-12 दीस जाले तरी सरकारान अजून मेरेन हाची दखल कित्याक घेवंक ना असो प्रस्न आपाचो फुडारी रामराव वागान केला। वेंचणूक लागीं पावली काय बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमांव सदांच भाजपाकूच तेंको दीत आयला। लोकसभा वेंचणुकेंत कोण जिखून येतलो हें सांगपाक तो स्वता ज्या पक्षांतल्यान वेंचणूक लढयता तो पक्ष तरी अस्तित्वांत आसा काय असो प्रस्न उपराशीत विजय सरदेसाय चर्चिलाचेर टिकेचे फार पेटयले। एका वेळार विन्स्टन चर्चिलान लेगीत म्हणिल्लें तें केन्ना शक्य जालें ना। तेन्ना हो 70 वर्सां पिरायेचो चर्चिल लोकसभा वेंचणुकेंत कोण जिखतलो हाचो अदमास लावपी कोण अशेंय विजय विचारता। रायबंदराच्या चोडणा फेरी धक्क्या कुशीक आशिल्ल्या बस स्टॉपाची सामकी आवतिकाय जाल्या। कांय वर्सां पयलीं बांदिल्ल्या ह्या बस स्टॉपाचे पत्रे हुबून गेल्यात। इतलेंच न्हय तर आतां त्या बस स्टॉपा खातीर लोकांनी आपल्यो गाडयो लेगीत पार्क करून दवरिल्ल्यो दिश्टी पडटात। चुकीच्या जाग्यार उबारिल्ल्या ह्या बस स्टॉपाक लागून बशी लोकांक दुसऱ्या जाग्यार देंवयतात। देखून बस स्टॉप बेगोबेग दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। प्लास्टिकाचो वापर टाळात आणि सैमाची राखण करात असो संदेश दीत शिरगांव आणि खरपालच्या सरकारी शाळेच्या भुरग्यांनी गावात जागृती रॅली काढली। मिनरल फाउंडेशनाच्या सहकार्यान श्री लयराई देवीच्या जात्रेच्या पूर्व सांजेक काडिल्ले हे रॅलीत शिक्षक आणि पालकांनी वांटो घेतिल्लो। ह्या वेळार भुरग्यांनी जात्रेक थाटिल्ल्या स्टॉल वाल्यांक मेळून सुमार 7,500 कागदी पिशव्यो वाटल्यो। हे रॅलीत मिनरल फाउंडेशनाची वैभवी नायक, चिन्मय केळकर, शिक्षक आणि पालक वांटेकार जाल्ले।